प्रितीच्या इश्टानो, सॅम जावन आसलो एक गरीब मनीस आनी तो एक शेतकारी आसलो. ताची घोरकान मारिया दुयेंत आसली आनी हातरुणाचेर ते आपलो दीस आनी रात आपलें जिवीत ती जियेताली. आनी सॅम आपल्या दुयेंत घोरकानीच्या सांगाता आनी 2 भुरग्यांच्या सांगाता तो एका ल्हानशा घरांत तो रावतालो. तो गरीब आसलो, पूण ताच्या जिवितांत जायते त्रास, कोश्ट आनी दूख आसले. पूण ताणें देवाक केन्नाच शीन करूंक ना. तो दिसपोट्या दिसा मिसाक वेतालो आनी देवाचेर बोरवासो आनी भावात ताका आसलो. कितें काय ताच्या जिवितांत त्रास, कोश्ट आनी दूख. पयले सुवातेर तो गरीब मनीस ताची घोरकान दुयेंत आसा. रावपाक बरें घर ना, ल्हानशें घर आनी 2 ल्हान भुरगीं ताका आसा. आनी एक दीस ताजो शेजारी पावलू तांगेर येता आनी म्हणटा, आरे सॅम, तूं दिसपोट्या दिसा तूं मिसाक वेताय, देवस्पण कोत्ताय, तरी तुज्या जिवितान आनी तुज्या फॅमिलीन खुशालकाय ना. म्हज्या जिविताची नदर मार. हांवें क्रिस्त धर्म सोडला. हांव केन्नाच मिसाक वचना. आमचे कडेन सगलें आसा, गिरेस्तकाय आसा, खुशालकाय आसा. म्हाका दिसता तुवें देवस्पण सोडूंक जाय. देवस्पण सोडल्यार तुज्या जिवितांत आनी तुज्या फॅमिलीन खुशालकाय येतली. आनी सॅम पावलो ताच्या शेजाराक जबाब दिवन म्हणटा, एक दीस म्हाका खात्री आसा, एक दीस देव म्हजे सगळे त्रास, कोश्ट आनी दूख पयस कोत्तलो. संकश्टान फुडो करून हांव जेजूचो पाटलावदार जावं दुसऱ्यांक दाखोल कोत्तलो. कित्याक देवाचेर बोरवासो आनी भावात म्हाका आसा. प्रितीच्या इश्टानो, आयचो विशय आमकां हेच करूंक कोलीत कोत्ता. देवाचेर बोरवासो धरूंक, भावात धरूंक. आमी आमच्या जिवितांत जायते त्रास, कोश्ट आनी दूख आसता. पूण देवाचेर सदांच बोरवासो धर, भावात धर. आनी बोरवासो आमी दवरल्या जाल्यार, भावात आमी दवरल्या जाल्यार एक दीस देव आमचे त्रास आनी कोश्ट पयस कोत्तलो. आनी जरी तर आमी देवाचेर विस्वास आनी बोरवासो दवरल्या जाल्यार आमी भावाताची मनशां जावंक पावतलीं, मागण्याची मनशां जावंक पावतलीं आनी दुसऱ्यांक आमी बोरवासो दिवंक पावतलीं. बोरवासाची मनशां आमी जावंक पावतलीं. फ्रांसीस शावेर हेंच करूंक आमच्या देसान तो आयला. आमकां भावात दिवंक, आमकां बोरवासो दिवंक. तर आमी फ्रांसीस शावेरा भाशेंत आयज आमी जावया. दुसऱ्यांक बोरवासो दिवंक, दुसऱ्यांक भावात दिवंक. आनी आयचे शिव वर्तमान आमकां सॅक्रिफीस, त्याग हें कितें तें आमकां सांगता. आयच्या शिव वर्तमान पेद्रू म्हणटा, आमी शिव वर्तमाना पासत सगलें सारला म्हणजे त्याग वा सॅक्रिफीस केला. आमी तुज्या पासत जायते त्याग वा सॅक्रिफीस केला. खरें त्याग आनी सॅक्रिफीस, गिवींग अप म्हणजे कितें? देवान बापान आमच्याच पासत आपल्याच एकल्याच पुताक ताणें दिलो. हो त्याग ताणें केलो. जेजून आमच्याच पासत खुसार आपलो जीव ताणें दिलो. आपले जीव आनी जिवीत ताणें त्याग केले. तर आयज आमी आमकांच विचारुया, आमी जेजू पासत, शुभ वर्तमाना पासत त्याग आनी सॅक्रिफीस करूंक तयार आसा काय? आनी जरी तर आमी त्याग आनी सॅक्रिफीस केले जाल्यार जेजू आमचे त्रास, कोश्ट आनी दूख
पयस कोत्तलो. आयज आमी म्हणटा रोजार कोच्या टायमार म्हाका न्हीद येता. आयज रोजार कोचें न्हय. तेच कोच्या टायमार आमी म्हणटा आयज टीव्हीचेर इम्पॉर्टंट मॅच आसा, ISL फुटबॉल मॅच आसा वो क्रिकेट मॅच आसा वो म्हाका सिरियल पळोवपाक जाय. आयज तेच कोचचो न्हू. तर आमी थोडोच टायम, थोडोच वेळ, थोडोच सॅक्रिफायस वा त्याग केले जाल्यार आमी देवा लागीं, देवाशी लागीं पावतलीं. देवाचो मोग आमच्याच जिवितान अणभवूंक आमी पावतलीं. आनी जोरी आमी देवाक टायम दिलो जाल्यार आमी मागण्याची, भावाताची आनी भरवशाची मनशां जावंक आमी पावतलीं. तर आयज ल्हान सॅक्रिफायस आमी करुया. लेट्स डू अ स्मॉल सॅक्रिफायस. मागणें करुया आनी खरी भरवशाची मनशां जावया आनी जेजूक पाटलाव करूंक देवाचो कृपा आनी बोल आयच्या मिसांत आमी मागुया.